मार्का प्रमाणे सुवार्थ अध्याय 3. आकुडलेल्या हाताचो मनीस. जेजू परत्यान एक फावटी सिनेगोगांत भितर सरलेल्या वेळार थंय आकुडलेल्या हाताचो एक मनीस आसलो. तेणे साबाता दिसा जेजू खाय ताका बरो करीत घाय म्हूण पळोवंक आनी करीत बी जाल्यार ताचेर गुन्यांव मांडूंक म्हूण थोडे जण फारोत करीत आसले. जेजू आकुडलेल्या हाताच्याक म्हणालो, उठ आनी मुखार ये. उपरांत थंय आसलेल्या लागीं ताणें विचारलें, आमचो कायदो साबाता दिसा कितें करूंक फर्मायता? बरें करूंक की वायट करूंक? एक मनशाचो जीव वाटावंक की जीव काडूंक? पूण ते वगेच रावले. तवळ रागान ताणें तांचेर आपली नदर भोंवडायली, कित्याक तांच्या काळजाचे धारुणाये खातीर तो कंतीभरीत जालो. आनी आकुडलेल्या हाताच्याक, तुजो हात लांब सोड म्हणालो. आनी त्या मनशान तो लांब सोडलो आनी ताचो हात सारको जालो. तितल्यार फारिसेव भायर गेले आनी हेरोदी पक्षेच्या जनां सांगी मेळोन जेजूक कसो लगड काडचो म्हूण मतलब करूंक लागले. लोकां मोगाळ जेजू. जेजू थंयचो पयस सरन आपल्या शिसा सांगाता गालिलेया सरोवरा कुशीन गेलो आनी एक व्हड लोकां जमो ताच्या फाटल्यान वेतालो. गालिलेया, जुदेया, जेरुसलेमा, इदोमेया आनी योर्दान पेले तडे थावन तीर आनी सिदोन शहराच्या आसपास गांवांत थावन लोकांचो व्हड जैत जमो ताच्या कृत्या विशांत आयकून ताचे सरशेन आयलो. लोकांची केट अशी वाडली की तांणी आपणाक अडचीना जावच्याक आपणाक एक मचवो तयार दवरूंक आपल्या शिसांक ताणें सांगलें. ताणें साबारांक गूण केल्ले निमती हर एक पिडेस्त ताका आपडूंक म्हूण ताच्या आंगार पडतलो. देवसारी ताका पळयल्या तक्षण ताचे मुखार सरपडोन तूंच देवाचो पूत म्हणून व्हडल्या ताळ्यान भोब घालताले. पूण आपूण कोण म्हणलें हेरांक कळीत करिनाये म्हणून तांकां तो कठीण ताकीद दितालो. जेजू 12 जण विंचून काडटा. उपरांत जेजू दोंगरार चडलो आनी आपणाक जाय तांकां ताणें आपणा सरशी आपयलें आनी ते ताचे सरशी आयले. आपणा सांगाता आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जण विंचले. देवसार धांवडावंक तांकां पदवी दिली. ते 12 जण हे सिमांव, जाका ताणें पेद्रो म्हणून नांव दिलें, जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवांव, तांकां ताणें बोआनेर्गेस म्हणजे गडगड्याचे पूत म्हणून आड नांव दिलें, आंद्रे, फिलीप, बार्थोलोमेव, माथेव, तोमास, आल्फेवाचो पूत जाकोब, थाद्देव, देशभक्त सिमांव आनी विश्वासघातान पराधीन केल्लो जुदास इस्कारियोत. जेजू आनी बेएल्जेबूल. उपरांत जेजू घरा गेलो आनी लोक परत्यान इतलो जमो जालो की
जेवंक खावंक पर्यान तांकां साध्य जालें ना. ही खबर ताच्या भाऊ बांदवांक मेळटास ते ताका धरून व्हरूंक म्हूण आयले. ताची तकली फिरवाल्या ते म्हणटाले. हेणे जेरुजालेमान थावन आयिल्ले शास्त्री म्हणटाले, हाच्या माथ्यार बेएल्जेबूल बसला. देवसाराच्या मुखेस्ता मारिफात हो देवसार धांवडायता. देखून जेजून तांकां सरशी आपोवन ओपारींनी तांचे लागीं म्हणलें, सैतानान सैतानाक भायर धांवडावचो कसो? एक राज्य एकामेका झुजपी पंगडांनी वांटे फांटे जाल्यार ते राज्य भाळवना. तशेंच एक घराणें कचाटांनी वांटे फांटे जाल्यार तें घराणें उडाना. तेच परी सैतानाचे पक्षाचे पंगड जावन एकामेका झुजतीत जाल्यार ते राज्य भाळवना, ते बेगीनच आळवता. कोण जाल्यार एक बळवंत मनशाच्या घरांत पयले रिगोन ताका बांदून घाल्या शिवाय ताची जिंदगी लुटूंक शकना. ताका बांदून घाल्या उपरांत मात्र ताचें घर तो लुटूंक शकता. सतच हांव तुमकां सांगतां, मनशांनी आदारलेल्या सर्व पातकांक आनी उसारलेल्या सर्व निंदांक बोगसाणें मेळटलें. पूण जो कोण पवित्र आत्म्याचे विरोध निंदा उसारता ताका केदींच बोगसाणें मेळचें ना. ताका देवसार लागला म्हणून तांणी म्हणलें देखून जेजू अशें उलयलो. जेजूची आवय आनी भाऊ भयणी. तितल्यार ताची आवय आनी ताचे भाव थंय येवन पावलीं. पूण भायरच रावन तांणी जेजूक आपोवंक धाडलोय. लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी बसून आसलो. देखून तांणी ताका सांगलें, आळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यांत तुका विचारतात. पूण जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण? आनी भोंवतणी बसून आसलेल्यांचेर दिश्ट घुंवडावन ताणें म्हणलें, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण देवाची कुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. आमेन.